पहिली म्हणल्यार ती जी सिंगल इंजीन आसा ती आमचे उडावयल्यान पयलीं काडची. कारण आतां काल अशें जालें की लोकांक दिसलें आमकां ती फेरी थंय अक्षरशः फेरी आसा म्हणून, पूण ती सिंगल इंजीन आसलेली काय डबल इंजीन आसलेली एक तर ते स्टाफाक हेजे स्टाफाक खबर आसचें ना, आमच्या एक्शाचे लोकल आमच्या सारके लोकांक खबर. नमस्कार. आमी आयज R&D डिपार्टमेंटान येयल्ले. आमी युनायटेड चोडणेकारांचे तर्फे आमी आमच्या वांगडा आसा श्रीकृष्ण बाब, तशेंच संजय भाई आसा. आमी हांगासर इतलेंच कारणां खातीर येयल्ले की काल राती एक इन्सिडंट जो चोडणा फेरी कडेन जाल्लो, तो म्हणल्यार जी एक एम्बुलन्स जी आसा ती थंय येयल्ली आनी थंय फेरी जी आसा पळय तेंचे बाचाबाच जाले. आनी हे आमी सकाळीं जेन्ना वॉट्सॅप ग्रूप आसा आमचे चोडणा तेजेर कळ्ळें की हेच डिले खातीर जी बायल मनीस जी ते एम्बुलन्सीन आशिल्ली ती भायर पडलेली आसा. आनी हे जेन्ना आमी आयकल्लें तेन्ना खरेंच ही आमकां खूब वायट गजाल दिसली. कारण चोडणा फेरी ही आमची पुराय लायफ लायन अशी आमी समजता. आनी हेजे कारणान आमी बेगीनचे बेगीन आयज आमी अपॉयंटमेंट घेतलो डायरेक्टराचो आनी ताका मेळपाक गेले. आनी ताका तेजे कडेन विचारपूस जेन्ना केले की हो जो इन्सिडंट आसलो तेजे कशें कितें काय म्हणून, आनी तेणी आमकां आयज समजयल्लें आसा. आनी तेणी आयज तेंचो जो स्टाफ राती आशिल्लो तांकां हांगासर दवरलेलो आसा. तेंचीय बाजू आयकली तेणी, आमची बाजू आयकली. आनी आमचे तर्फे ताका एक 2-3 रिक्वेस्ट जे आसलेले ते आमी केल्ले आसा. आनी तेतून आशिल्ले की CCTV कॅमेराज जे आसा ते थंय इन्स्टॉल करचे म्हणून. आनी बरी गजाल की डायरेक्टरान आमकां 15 दिसां भितर हे CCTV कॅमेरा जे आसा ते दोनूय सायडीन जे आमच्या रापाचेर आसा पळय ते तो इन्स्टॉल 15 दिसां भितर करतलो. ही बरी गजाल, एप्रिशिएट करपाक गजाल. सेकेंडली जे फेरीक रातच्या टायमार जो लोड आसलेल्या कारणान फेरी सर्वीस मदींच उरता चडशी. आनी सायडीक जेन्ना आमचे जी अशी इमर्जन्सी टायमार आमकां सर्वीस दिवपाक ते पावना काल जाल्लें तशें. तेजे खातीर तेणी आमकां अशें आश्वासन दिल्लें आसा की बेगीनचे बेगीन तो 3 फेरी जी आसा ती 12 पर्यंत रातचे 12 पर्यंत 3 फेरी आसा ती एक्टीव दवरतलो. आनी तिसरें म्हणल्यार जे डिजिटल पयर जो इशू जाल्लो डिजिटल पेमेंट, हय आमी आमचो श्रीकृष्ण बाब आसा तांणी तो इशू घेतलेलो की डिजिटल ट्रान्जॅक्शनां घेवची म्हणून. ती तेणी सांगलां की बेगीचे बेगीन तो एक्टीव करतलो म्हणून. कारण एक्टीव केल्ली आसा म्हणून तेणी डिजिटल ट्रान्जॅक्शनां ती ब्लू फेरीचेर सुद्दां जातली म्हणून. आनी फुडली जी म्हायती आसा ती आमचो श्रीकृष्ण भाई. आयज आमी R&D ऑफिसान बेटीन येयल्ली आसा. खरें म्हटल्यार आयज आमी चड बिजी जाल्ले कारण आमच्या चोडणा गांवांत एक देवाचो वाडदीवस आसा. खरें म्हटल्यार थंय आसूंक जाल्ले, पूण जेन्ना राती आनी आमकां सकाळचें आयकूंक मेळ्ळें की थंय एमर्जन्सी जेन्ना ती फेरीबोट धरता ती अर्दे वर लेट सुटली. आनी ताका लागून जी एम्बुलन्सीन जी व्यक्ती येयल्ली एक बायल मनीस ती काल दगावली. आतां म्हणना आमी म्हणना ताकाच लागून अशें म्हणून जेन्ना कावळो खंय खांदी मोडपाची आसल्यान तेन्ना कावळो बसता ते आनी कावळ्याचेर येता. तशी हें जालां ते तेंचेर येयलां. आनी लोकांचें समज जाला की फेरीबोटीक डिले लागून ती बायल आहा ती चोडणेची आमची ती दगावली म्हणून. अशी घटना कित्याक आमी जेन्ना एक बेटार आसता तेन्ना फेरीबोट ही इज अ लायफलायन. ही आमकां हांगासून ते सायडीन व्हरपाक एकूच माध्यम आसता आनी तेजेर आमी विसंबून आसता. आनी खास करून जेन्ना फेरीबोटी ज्यो आसता त्यो वर्कर्स जे आसता 24 तास तेंच्यांनी आमकां सर्वीस दिवपाची आसता. तेवूय तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी जेन्ना ती अर्द्या वरान जेन्ना त्रास जाले लोकांक आनी आमकां जेन्ना कंप्लेन येयली तेन्ना मुद्दाम आमी तो उत्सव सोडून पासून आमी हांगासर येयल्ले आसा. आनी खास करून येयल्ले आहा कित्याक तेणें आयज ती घटना आमी सकाळीं सांगलेलें ताका आमी सांजे येता म्हणून. तेच्या पयलीं आयज ते जे स्टाफ आसा जे ते वाची फेरीबोट म्हणटा ती तितल्याय सगळ्यांक तेंच्यांनी तेणें आपोवन हाडल्या आनी चवकशी केल्या तेणें हांगासर. आनी चवकशी चलता. फाटल्या दिसांनी तशी डिजिटलाची तेणें आमचे डिजिटल पेमेंट करपाक तेणें घेवंक नासले, फेरीबोट सोडूंक ना. ती तेन्ना आमी फाटल्या दिसान 15 दिसांनी दखल घेतली. नंतर भोसलेन कितें केलें R&D जो डायरेक्टर आसा तेणें आतां डिजिटलाची ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केल्ली आसा. आतां आशिन सांगलां पण आनी एक घटना आमी तेच्या लक्षांत दिली आनी तितून सांगलां ही जी रोरो फेरीबोट आहा ती रातची सकाळची 7 आनी रातची 8:30 बंद जाता. नंतर लोकांच्या मनान आहा की ही फेरीबोटी रोरो फेरीबोट दीसभर चलता रातभर चलता अशें लोकांचें एक मायंडसेट जाल्लो आहा.
आनी जे मायंडसेट कोणाचो आसा जो प्रवास फक्त आतां ते चोडणाकारांक लागून आसा. चोडणाची म्हाका दिसता हार्डली 5% वयतले, बाकीचे 95% भायल्यो गाडयो. म्हणजे लोक आतां थंय सत्तरी वयता, बिचोली वयता, बेळगांव वयता, बेळगांव वचून वयता. ते लोक थिंकींग दॅट कितें म्हणटा ते रोरो फिरवळ पूण 8:30 थंय बंद केल्या प्रचंड गर्दी आसता. ताका लागून आमकां एक आतां आश्वासन दिलां जी रोखडीच त्या 2 फेरीबोटी आसताल्यो त्यो आतां 3 फेरीबोटी 12 पासून चलयता म्हणून हें केलां. आनी ही जी कालची घटना खरें म्हटल्यार आमकां ते सारके क्लियर कटली आसली. दुसरे वाटेन आमकां CC कॅमेरा ना. आतां कॅमेराचें तेणें आमकां आश्वासन दिलां, R&D डायरेक्टर जो विक्रमसिंह भोसले ताणें आश्वासन दिलां की दुसरे वाटेन आपूण 15 दिसां भितर कार्यान्वीत करता म्हणून करून, जेणे करून ते मॉनिटर तेणें बसला थंय हांगासर मॉनिटर करता कशें कितें आहा तें करता. तितून आनीक खुबश्यो सुदारणा करच्यो पडटा. आनी आमचो जो भोसले R&D फर्स्ट असो ऑफिसर आमी पयला आमच्या लायफान तरी, की सदांच तो हे कॉपरेट आनी आमच्या चोडणीच्या ग्रुपार तो आहा. कितें तर जाल्यार फटाक करून तो एक्शन घेता. ही हें करची आनी ही गोश्ट आहा ती वर्कर्स जी आसा तेंच्यांनी भान दवरूंक जाय की ही तुमी जी आमकां सर्वीस दिता तुमी पेड सर्वीस करता आनी ती लोकां लागून आसता. लोकांक सर्वीस दिवप हें तुमी तुमचें कर्तव्य म्हणून करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी आयज भोसले सराक मेळपाक गेले. तांकां सगळे आमचे दुगणे कितें सांगलें ताका तेन्ना तेणें आमकां आश्वासन दिलें की सर्वीस जी आहा पळय तेणें एक्सेप्ट केली. लेट जाता कित्याक तर तितून काही सिंगल इंजिनाक लागून अशें जाता म्हणून सांगलें न्ही. टॅक्निकली ते आमकांय खबर ना, ते एम्बुलन्सवाल्याक खबर ना. ते तेन्ना तेणें सांगलें ते आपूण ती फेरबोटी काडटलो म्हणून सांगलें दिसली, कित्याक सिंगल इंजिनाक ते नाका म्हणून त्यो डबल इंजिनाक घालता आनी बरी फेरबोटी घालता म्हटल्यार. आनी बाकीची स्पीड कितें आहा पळय ती वाडयता हांगलें तांकां. आनी तांकां सगळें आपूण बसोन तांकां सांगता हांगलां की अशी एक एमर्जन्सी आहा पळय तेन्ना कोण सांगिसर रावप ना, तेन्ना इमिजिएट तेणी स्टार्ट करपाची. आनी हेजी आसा पळय कंप्लेन ती आमचे कोण त्या भुरग्यांक दिल्या खंय तशें जालें म्हणून मदन केपें म्हणून. सो ती ताका आजून गावना ती घेता एक्शन म्हटलें आनी कितें. तांकां कितें स्टाफा कडेन उलोवन तो म्हणटा आपूण सगळी सर्वीस तुमकां दिवपाक ट्राय करता आनी कॅमेरा घालता म्हणटा 2 फेरोटीचे 3 फेरोटी तो चालू करता म्हटल्यार अशें आमकां पॉझिटिव्ह तेणें आमकां रिप्लाय दिला. थँक्यू. फोटो काडा.